कौसल्य जवर वंशोद्भव सुर संसेवित पद राम हरे। कौसल्य जवर वंशोद्भव सुर संसेवित पद राम हरे। कंसाद्यसुरर ध्वंसगैद यदुवंशोद्भव कृष्ण हरे। जय जय राम हरे, जय जय कृष्ण हरे, जय जय राम हरे, जय जय कृष्ण हरे, जय जय राम हरे, जय जय कृष्ण हरे। मुनिमख रक्षक धनुजर शिक्षक धनिधर सन्नत राम हरे। मुनिमख रक्षक धनुजर शिक्षक धनिधर सन्नत राम हरे। घनवर्णांग सुमन सरोडेया वनजाक्ष पित कृष्ण हरे। जय जय राम हरे, जय जय कृष्ण हरे। सिद्धापूर तालुक्याचे बिळगी ग्राम हो. ह्या ग्रामातून सीतारामचंद्र देवस्थान यामुळे बेडकणी सीतारामचंद्र देवस्थान म्हणून हांगा मागची पूर्ण प्रज्ञा स्वयंक विनंती केली ह्याचा दाखला सांगली तिथे मागच्या 5-5.5 वर्ष मागची दोन इतिहास सांगसा आणि ह्या एक देवस्थानातून गावचे समस्त मेळयेन आयचे हे कार्तिक शुद्ध पुनवे दिवस प्रतिवर्षात आमच्या देवस्थानाच्या चातुर्मासात संपूर्ण फल समस्त महाजना प्राप्त जाव का अशा उद्देशानं अनेक देवाली दिग्विजय उत्सव ह्या उत्सवाचे जाऊन येणं प्रतिवर्षात ते हे एक दिव म्हणजे कार्तिक वनभोजन हे आम्ही कोचुळून घेणारच ह्या वनभोजनाच्या जाऊन 8 दिवसां भितरी हांग देवसनी निद्रू प्रातःकाळाक पश्चिम जागरा पूजा तशी नैर्माल विसर्जन तदनंतर देवाली महाती पूजा तशी देवा महानिवेद जाल्यानंतर हांगा क्षेत्रपाला पूज करून हांगच्यान देव वन आवता आणि वन आवचून येवन थंय वना भितर देवान बसून थंय एक देवसन्निधी भितरी प्रतिवर्षात एक मंगलधात्री तिगेले एक अनुग्रह समस्त महाजना प्राप्त जाव का अशा म्हणून उद्देशानं वास्तू समेत जाणून धात्री हवन अष्टदिक्पालकां बलिप्रदान तशी महासंतर्पण 3,000-1,500 बजेट जनावर जेवण करता सांगा तिथली जनाक जेवणाची व्यवस्था तशींची बाप्पा देवानं बनांत हांगा येवन येनो हांगे काट्ट झटका कट्ट आसा थंय देव बसता ताजे मंटपान देव बसकार येनो गांवांत वपास मेरवणीक जाता तशींची फाल्याक रात्री मध्ये मनोरंजन कार्यक्रम उरताची तशी फाल्याक आनी 1-2 कुरुंजा पुजन उरताची तो इतलो मुखसून येनो देवान हांगा 1:30 घंटे देव वपास देवस्थान येता त्या देवस्थान आयल्यानंतर अष्टावधान सेवा आणि तेच प्रमाणाचे आयल्यांक परत काही प्रसाद किंवाचे असे एक वनभोजनाचे कार्यक्रम जाता तशींच हे देवस्थानातून चातुर्मासा भितर तसं प्रत्येक अनंत व्रत की तशीच प्रत्येक खंयचे व्रत आसा कृष्ण जन्माष्टमी व्रत तशीच गणेश व्रत ही पुरा व्रत आनी पुराची एक देवस्थानीतून प्रति वर्सां करून आयिल्ली आसाची तशीच चलत आसाची आनी प्रतीच 15 दिवसां कार्तिक भोवळ दशम धरून घेवन वैशाख शुद्ध दशम पासून प्रतीची दशमीक देवालीक गांवांत प्राकार उत्सव जाता आणि तेच प्रमाणेचेरी समस्त महाजन हे एक देवस्थाना बसला हे वनभोजनाक खंयची व्हड व्हड गांवांत पुरो आसाची हांगाचे
प्रत्येक जर कुणी चूक नाची प्रत्येक वनभोजनाक तशीची प्रति वर्सान चैत्र शुद्ध रामनवमी ह्या दिवसांत देवार महारथोत्सव ह्या रथोत्सवांक जावन प्रत्येक दिवशींची भायर गांवांनी पुराय येवंक न्हू हे दोन्ही उत्सवाक जे व्हड प्रमाणाचेर ह्या गांवांचे जाची ताजे नंतर म्हळ्यार अनंतव्रत जातले भारी विशेष विजृंभणेर अनंतव्रत जाता आनी गांव जैन पुरांगेन तांकां संतर्पण केलें वेवस्था केल्लें आसता केल्लें उरता प्रत्येक चंदायन ही सर्व कार्य जाता आसाची आनीक आमगेर एक वनभोजनाक प्रत्येकले कोणी कसलें तांकां तरूण मन जाण प्रत्येक खंय खंय आसलें हांगा घेवन त्या वेळाचेर न्हू ही देवार सेवा करताची एक प्रत्येकाक देवान बरें केल्लें आसा तशी हें देवस्थानाची देवस्थान कर्तव्य आसाची तागेर एक अनुग्रह सान गांव आमगेलो बरी एक 25-30 घरां जाल्या तगनाची भायर जनालकी इतल्या सहकारांकीची प्रत्येक देवान पंचपुरवा कार्य की खंयचीय राब नाशी आज पासून चंद्रायन विद्यमान चोरंग येनासाची मुख्य जावन हे एक चातुर्मास सरलान जालें तसो कसं एक संपूर्ण फर आसा ते सर्वांक प्राप्त जावका अशें उद्देशान हें वनभोजनाक ती विजृंभणे करता आसाची आनी अवून जालें तगनाची हें वनभोजन कोण देवाचें अर्पण करता आसाची हे देवान सर्वांक अनुग्रह करूं का आनी देवाला एक अनुग्रह सर्व महाजनांक बरेंपण जावका म्हणून सांगून हांवें मागीर एक विनंती करूंक जाय अरविंद भट म्हण हांव दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतोर मारुतीर्यस्य त्वं वन्दे रघुनंदनम हांगा एक पंचायतन रामचंद्र लक्ष्मण सीता भरत शत्रुघ्न मुख्य जावन मुख्य प्राण हे पंचायतन देवस्थान पूर्ण प्रज्ञ स्वाम्यान एक रायसा प्रकार हांगा 130 वर्सां पयलीं एक देवस्थानाचें हांगा बांदिल्लें एक आमची हिस्ट्री म्हळ्यार ताचे पयलीं दोनूच देवस्थान आसा म्हळ्यार पयलीं एक आशिल्लें अथवा 2 आशिल्लें म्हळ्यार गांवांत दोनूय सीता रामचंद्र देवस्थान जाल्यार हांगा सिद्धापूर तालुक्यान तो हांगमेल हे बिळगी गांवाचे एक 6 किलोमीटर आसपास आमेल GSB समाज म्हळ्यार इटगी वंदाणे बेडकणी बिळगी हे गांवची मेळ घेवन आशिल्ली एक GSB समाज एक वट्टू समाज हांगा एक देवस्थानांत हांगा प्रति एक प्रोग्रामाक म्हळ्यार एक फंक्शनाक देवन एटेंड जावंक घेवन तांणी एक सहभागी जावन देवाला सेवा करत येयले आसाची युगादी आदी हे आज कार्तीक पुनव पासून पंचपर्व म्हळ्यार एक रामनवमी उत्सव 3 दिवसाचे आगमा तेरू उत्सव की आसा देवस्थान प्रतिश्ठा वर्धंती म्हळ्यार वैशाख वद्य दशमी तशी आमकां हांगा व्हड म्हळ्यार अनंतव्रत म्हळ्यार आमगेल्या देवस्थाना वतीन अनंतव्रत आसा आनी गांवतुल्यानाची केलो लोक आतां म्हळ्यार कालमान दृश्टीर तांगेल्या घराक सालिग्राम पुजनी करचे येना म्हळ्यार गांवांतल्यान भायर आसाची म्हूण हांगा देव हाडून दवरले तांगेल्या घराक अनंतव्रत अशें म्हणून हांगा देवस्थानांत 4 कलश पूज जावंक अनंतव्रत आचरण की एक सामेले वट्टू ते 4 गांवचे म्हळ्यार GSB समाज आमगेले बिळगी गांवचे समन पडवल्ले बेडकणी इटगी वंदाणे हे सर्व लोक मेळ घेवन हे समाजाक कर्तव्य करता आसाची तशेंचे आषाढ शुद्ध नवमी दिवस देवाल एक संप्रोक्षणा विधी चातुर्मासा बश देव तशेंचे उतान द्वादशी दिवस प्रबोधिनी व्रत कोरगेनो आज देवाल एक दिग्विजय म्हळ्यार दीपाराधना दीपोत्सव हे करचे एक प्रतीती हे सर्व ही पंचपर्वा कामां आमगेले गुरू महाराजाले आदेशपूर्वक जावंक घेवन आयदोळ पासून एक चंदाई रिती चलत येवंक घेवन हे वनभोजन म्हळ्यार एक दिग्विजयाचे उत्सव हांगा गांवतूल पुरा लोक गांवचे परगांवचे आमगेले GSB समान आपले भायर आशिल्ले लोक आज येवन एक एकत्र जाताचे कित्याक म्हळ्यार एक 25 वर्स मागशे 40 वर्स मागशें आमगेले देवस्थान हांगा गांवांतूच एक जनाल समूह जास्त आशिल्लो एक 500 लोक म्हणून म्हळ्यार चलत तशें ना जाल्यार एक आमगेले एक त्यात टेनन्सी एक्ट अथवा एक जमीन संबंध सर्व रिती जमीन आनी प्रत्येक जमीनदार वट्टू लोक आतां पुराय लोक संघ घेवन घेवन पुराय गांवाक एक कसलेचे उद्योगा पासून भायर गेले भायर देशाक गेले भायर गांवां गेले अशें जाता उर घेवन हांगा जनाचे अभाव जाता उरला हांगा मानता रे आनी सान चडून जाली मात्र उरताच आनीक एक योग्य युवक मंडळ पुऱ्या भायरी आसा आमकां आमगेले भायल बलाची आमगेन एक बल आसा त्या आज तांणी एक येवन देवाल एक सेवेक तांणी अनुरक्त जावंक हांगा करता आशिल्ली एक सेवे आनी भटमामान सांगिल्ले प्रमाणे देवा कर्तव्य पुराय जाता आसाची देवाल अनुग्रहान आज वरकी जाता आसाची आनी हांगा देव म्हळ्यार सीता रामचंद्र हे लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न असले एक पंचायतन देव जाल्यार उत्सव मुर्ती जावन व्यंकटरमणू आसा आनी केलो गांवतुल्यान हाडले तसले लक्ष्मी नारायण आसा लक्ष्मी नरसिंह आसा बिंदू माधव आसा वेदव्यास आसा
आणि मुख्य प्राणादी सालिग्राम सादारण एक 100 शालिग्राम होट्टो लोकल मेळगेनू आसाची नारसिंह सालिग्राम आसा दिवसा अन्न नैवेद्यन की प्रति एक त्रिकाल पूज की हे करत येऊन आज पासून आमी एक धन्य जाल्ले आसाचे ह्या निमित्त गांवचे निमित्त आनी एक सर्व लोकांचे एक जय सुयश प्राप्ती जावन कसं की गांव एक कष्ट त्रासांत असले रिचे भायल गांवांत बला निमित्तच आमगेलो गांव एक बलाढ्य जाल्लो आसा आनी सीता रामचंद्र देव म्हळ्यार आमी सांगीन प्राप्ती करून दिता म्हणून एक म्हळ्यार हवीक आली एक काणी एक हवीक मनुशांगा येयलो ताका एक चेडो जालें नाशिल्लें जाल्यार ताणें हांगा घेवन कसं की सांगूंक गेलें देवाल अनुग्रहान ताके प्राप्त जालें तांणी आमेल ह्या देवस्थानाक बेडकणी सीतारामचंद्र म्हणलें ह्या हविकान केलो लोकांनी बेडकोंड कोडो सीतारामचंद्रा म्हण तसो एक अवकाश तांणी दिल्लो आसा केलो लोक हवीक आज जलकी येवन मानता आसत म्हळ्यार आमगेले हव्यक लोक आमगेले देवस्थानाक पांय दवरना जाल्यार ते हांगा घेवन केलो लोक मानता आसाचे अनेक विशय म्हळ्यार तशेंच हांगेलो आमगेल्या गांवांत एक रायालें आरमान आस्थान हें रायान एक हांगा मुडलगिरी कुटुंबाक एक तो हनुमंत पूज करून वचका ताका जाग दिवका म्हण अशें तांकां वयसून दिलें ताणें ताका एक हनुमंत पुराणीक म्हणलो पूज करत आशिल्लो जाल्यार तागेले एक नंतर बारीक त्रास जालो ताका म्हळ्यार एक पुत्र संतत ना कडेन जे जावं एक करून आयलो कडेन सुंदर पळय म्हणलो तागेलो पुत्र राज्य संततीचे वारीसदार म्हणून ताणें पूज करून आयलो जाल्यार तो एक बँक नोकरी वरगेन भायर उरलो ते कडेन ताका पुजा विनियोगाक त्रास जालो म्हळ्यार तो दक्षिणाभिमुख जावंक आशिल्लो तसलो देव म्हळ्यार हांगा कडेन एक अचातुर्यान एक दुसरी मूर्ती हाडली जाल्यार प्रतिश्ठ केली जाल्यार त्रास जालो गांवांत तूं परत आनी तशींच आनी तसलोय मूर्ती करून हांगा प्रतिश्ठ केलेली आसा जाल्यार त्या कुटुंबाक ते पूजा वयसून म्हळ्यार पुराय मुखार सुगेन वच्चे म्हळ्यार एक कुटुंब एक व्हड देवस्थान चलोवन घेवचें त्रासूची म्हणून उद्देशान ते समाजांतल्यान वयसून आतां ताका काही एक 7-8 वर्स दवरून एक घर देवस्थान बांदून समाजा वतीन वयसून तें काम करत आसाचे तशें आतां 2 देव एक म्हळ्यार पयलें पुर्वान तो बालगोड सीतारामचंद्र देवस्थान पुनवे दिवस हें जाता तशें पूर्ण वनभोजन जाता तशें तशें आमगेलें आजीच म्हळ्यार बेदीक एक जाता तशें पूर्ण हांणी इंद्राकांत स्वाम्यान हांगा येयले तेन्ना हें सान गांवांत 2 वनभोजन केलें त्रास रे आनीक ओट्टूचे 13 कामां वनभोजना कामां ओट्टू एकत्र करा रे म्हूण सांगिल्ले निमित्त आमी पुनवे दिवसाची कार्तिका योगे यो दर्शती देव दर्शन म्हळ्यार पुनर्जन्म मेळना कांय तसो एक तो पुनवे दिवसाची एक कार्तिक मासान तूं एक वनभोजन करता आसतना काही वर्स दोन म्हळ्यार म्हाका दिसता की 30-40 की 50 वर्स दोन घेवन पुनवेक व्रत करूं येता आयलें जाल्यार हांव एक ग्रहणा निमित्त द्वितीय जाल्लें आसा म्हळ्यार तें चुकल्यात बी एक म्हण तसलें एक उद्देशान आज दवरिल्लें आसा तशेंच देवस्थानाक म्हळ्यार स्वाम्यान सांगिल्ले निमित्त म्हळ्यार वनभोजना दिवस दोनी देव म्हळ्यार एकत्र करून म्हळ्यार एकच दोनी पालखी गेलेरीची एक कडेन वनभोजना वन हांगाच्यान हांगच्यान एक 1.5 किलोमिटराक वन आसा नदी तिरारी म्हळ्यार जावाळ्या रुखी वनाक कशें एक तें आमकां एक दात्रीक सांगीन आसा तसलो एक स्थानमान आशिल्लो तसलो योग्य वन आमकां देवान प्राप्त करून दिलें आसा थंय वचून वनभोजना कार्यक्रम तशें तेरू म्हणटा तेर 2 तेर म्हणून विंगड करचे जायना न्ही हाय देवस्थानाच्या एक उत्सव मूर्ती त्या देवस्थानाक वचूंक एक अलंकारांत दोनी उत्सवा मुर्त्यो एकत्र जावंक एक देवस्थानात एक तेरो दोनी देवस्थानां मेळ करता तसलें सौभाग्य आमच्या गांवांत दिविल्लें आसा म्हणून हांव एक सांगच्याक बयसीत आसा जय जय राम हरे जय जय कृष्ण हरे जय जय राम हरे जय जय कृष्ण हरे जनक पेळे लक्ष्मण सीता सह वन के तेरಳಿದ राम हरे जनक पेळे लक्ष्मण सीता सह वन के तेरಳಿದ राम हरे वन के पोगी तन्ननु गरुडने ಗೋವನು ಪಾಲಿಪ कृष्ण हरे
जय जय राम हरे जय जय कृष्ण हरे जय जय राम हरे जय जय कृष्ण हरे जय जय राम हरे जय जय कृष्ण हरे।
जय जय राम हरे जय जय कृष्ण हरे जय जय राम हरे जय जय कृष्ण हरे जय जय ನಾವು राम पद्माकर शणै मडगांवकर हांगा लागीं हे कुटुंबाच्या आत्ता म्हणटा व्हड सर्वांकिंत म्हाका 80 वर्सां आसा. म्हगेल्या आज्यान कशें केल्लें हें कशें केल्लें पुरा म्हाका पयन धरूनची भारी उत्सुकताय समजून घेवची. तशें करून तें परत समजून घेतलें आनी बरोवन काडलें. आमी मूल गोंयतान येवच्या देखून मडगांवकर म्हणून जालें. ताका आनी एक दुसरें कारण बी आसा. जाल्यार ते आमी मडगांवकर म्हणून लायिल्ले 33 इसवींत 33 इसवींत. ताज्या पयलीं आमी शणै म्हणून लायत आशिल्ले. आमगेलें व्हड्डल नांव बी शणै आसा. जाल्यार हें स्थापन केल्लें म्हणलें करेक्ट तारीख अंतू गोतना. जाल्यार 1936 भितर एक घटना जाली तेन्ना हाजें महत्व कसं म्हणून लोकांक आमगेल्या कुटुंबाच्या कळ्ळें. आमगेले व्हड्ड पुरा स्वातंत्र्य चळवळी उरून जेला वता आशिल्ले. कारण म्हळ्यार राज्य वैद्य आशिल्ले आमगेले एक आबू. राज्य वैद्य आसचे देखून आयिल्ले पेशंट आलो सुख दुख ओट्टू समजून घेत आसतना फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्यानी पोलिसान दिवचे त्रास सांगिल्ले तेन्ना तो बी औषध आयिल्ले तेन्ना तांतले विचारचें आशिल्लें. ना तुमी तशें करचें ना म्हळ्यार एक ब्रिटीश कायदो अशी तशी म्हणून तांणी म्हणचें पोलिसांनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटांनी. जाल्यार आमगेल्या आब्बान ताजे विरुद्ध चळवळी केली. तशें करून हांगा जेला घालें. जेला घाले तेन्ना ब्राह्मण लोकांक दुसऱ्या जोडी जेवचें हें करचें वयल्यान खाड काण घेवचें हें परत निशिद्ध आशिल्लें. तें कोर न्हय म्हणलें एक सूचना येयली तेन्ना स्वाम्या येद्राक प्रकरण जालें तेन्ना स्वाम्यान सांगलें ना स्वावलंबन देश सेवे म्हळ्यार हीची. तशें देखून तेंची सम आसा तांकांच आमगेले आशिर्वाद आसा म्हणून इंदिराकांत स्वामीन सांगना फुडें आमी मडगांवकर म्हूण लावचें सुरू केलें. आतां हाजे इतिहास प्रकार 33 इसवीचे एक घटने वयल्यान ताज्या पयलीं केन्ना कितें जाला म्हणून देखता. आमगेलें कुटुंब हांगा येयल्ल्याक जाल्यार 1849 इसवीचे एक रिकॉर्ड आसा. ताजे वयल्यान भोवतेक आमी राज्यवैद्य जावन आयिल्ले हांगा. म्हळ्यार म्हगेलो आब राज्यवैद्य न्ही तागेलो बाप्प बी राज्यवैद्य आशिल्ले. पूण हांव वचून शिकून येवच्या देखून तो प्रसिद्ध आशिल्लो. फॉरेना बी औषध धाडटा आशिल्लो. हांगा आमगेलें कुटुंब मस्त व्हड जावन सादारण 5 ब्रँच भायले आशिल्ल्या भितर आसा. बालकृष्ण बी एक ब्रँच आसता तांतुलो. 5 ब्रँचा भितर तांत्यान पुरा नाग प्रतिश्ठ करून घेतला. आनी जटक म्हळ्यार हांगा तें गोल आसा पळय तें प्रतिश्ठ केल्लें आसा. हो पिंपळा रूख. आतां हाजी वयस पळयल्यार सादारण 100 वर्सां वयर जाल्या. आतां आमगेले बिळगी हिस्ट्री समाजा हिस्ट्री पुरा हांवें डिटेल अभ्यास करचे देखून आमगेलें वनभोजनच सादारण 1900 इसवी धरून सुरू जालें अशें कल्पना आसा. आनीक पयलीं 2 मठ येवकार जाल्यार ते मठ वंदाने लागीं बाळगुडा भितर आशिल्लें. थंय आमगेलो समाजा लोक कमी जावचे देखून तो देव हांगा हाडलो. बिडकणी भितर आमच्या समाजा लोक कमी जालो तेन्ना स्वाम्यान सांगून हो मठ आयलो. तशें करून बिडकणी सीता रामचंद्र देव बाळगोड सीता रामचंद्र देव म्हणून न्हू 2 आसाची. दोनीक सेपरेट आशिल्लें. एक पुनवेक एक पंचमीक कार्तिका भितर वनभोजन आशिल्लें. कडेन स्वाम्यान मेळून इतलो सान समाजाक इतलो सान गांवांक 2 करच्या सादिना ओट्टू मेळ्ळी एक करका म्हणून निर्णय आयलो. 1956 इसवी भितर निर्णय येवन दोनी मेळून एकची वनभोजन करता आसाची. हो क्षेत्रपाल आसच्या देखून न्हू पयलीं हांगा पूज जावका म्हळ्यार खंयचे कोरका जाल्यार मुख्य द्वारपालकाक इम्पॉर्टन्स कशें आसा की आतां नवे हाजे प्रकार मेयर आले की वचूंक घेवन ताजे नंतर बाकी लोकांले वचचें. तशींच क्षेत्रपालकाक महत्व हांगा पयलीं पूज जावका ताजे नंतर आमगेले वनभोजन उत्सव सुरू जाता. चातुर्मास जायना फुडें अति महत्व आनी पयला उत्सव जावच्या देखून वनभोजन. आनी बिळगी वनभोजनाक विशेश महत्व म्हळ्यार वनांतू हांगा 1.5 किलोमिटर दूर मठाची जाग आसा. 13 गुंठ्यात सादारण न्हंयतडेर आसा. ताका 5 जणी पुरा तेन्ना बांदिल्लो आनी तेन्ना धरून तें वना भितर जेवण जाता. तशें करून वन भोजन म्हळ्यार बरी भोजन न्हय वनांतू जाता आसा तें भारी म्हत्वाचें काम आसा. हें बिळगी वनभोजनाचें विशेश. ताजे नंतर 2 दिवसां उत्सव वनभोजन. आज ही भायस सरलो देव फाल्यां सांजेर येवका भितर मठा भितर येवचें ना अशी एक पद्दत. कारण म्हळ्यार देव आतां पुरा फळ आयल्या गाद्या पीक आयल्या तोटा पीक आयल्या हें पुरो आयल्या कितले प्रमाणारी
फळ आयल्या लोकांक कितले सुखदुख जाता म्हणलें समजून घेवच्या वत खंय आनी काडू प्राण्यांक कितले त्रास दिला म्हणलें समजून घेवच्या बी वत खंय. तेजे खातीर एक रात्री देव भायर वता तेन्ना रात्री पुरा राखची कशी म्हणले खातीर हांगा नाटक संघ करून रात्री फाल करची पद्दत आशिल्ली. आनीक ना जाल्यार यक्षगान करून घेवंक न्हू पद्दत आशिल्ली. तशें करून 2 दिवसां उत्सव आनी सामान्य आमी प्रतिपंथा पावसांनी येवंक तोंदर जाल्यारीची देव मठ हाण दवरनाची खंय आश्रय आसा थंय दवरताची. कित्याक की म्हळ्यार ताजे बद्दल अनभजना हिरदूसू म्हळ्यार हे पण तर बिदी घेयना जाल्यार पुनवे हिरदूसू एक कार्यक्रम आशिल्लो. देवान भितर येवं करलेरी सीते विचारता खंय गेल्लो कितें तेन्ना देव सांगता अशें हांव भायर गेल्लो काल रात्री भायर कित्याक गेल्लो की म्हळ्यार बेळ कितले येयल्या लोकांक कितलो त्रास जालो कितले जाल्यार समजुच्या गेल्लो म्हणून समजूचे खातीरच आपूण थंय भायर आशिल्लो म्हणटा तेन्ना ती भितर घेता म्हणून एक प्रसंग आशिल्लो. ते मंत्रान म्हणटा आशिल्ले हाजे दिवस. ताजे नंतर तोटलो उत्सव कार्तिकू हें पुरो जायना फुडें फाल्यां सांजेरी 4 गंटे सादारण नंतर वनभोजनोत्सव क्लोज जाता. कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः. आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं. मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि. हांव हांगा बिळगीचोची म्हळ्यार पूर्वीक आमगेले म्हालगडे हांगा बिळगींतू वास्तव्य करून तशें ताजे नंतर बेडकणी हांगच्यान एक 6 किलोमिटर गांव बेडकणी म्हळ्यार गांवां थंय वचून ताणें एक जीवन चलोवन तशेंच आमगेले एक कालांतू आमगेले एक वैदिकीय म्हळ्यार एक वैदिक वृत्ती आमी करून घेवन म्हळ्यार आमगेले गुरू मठांत आमी शिक्षण घेवन तशें आमी मुंडगोड म्हळ्यार तसले गांवां वचून आमी वास्तव्य करून आसाची. हांणी म्हगेले आन सीताराम भट मामू तशें म्हगेलो हो भाव केशव भट मामू तशीच म्हगेली धुव आमगे समस्त कुटुंब परिवार हांगा येवन प्रतिवर्ष वनभोजना उत्सवांत तुज्या तसले सर्व कर्तव्याक आमगेल्या शक्त्यानुसार सेवा घडता आसाची. हाका एक सान एक काणी आसा. आमी एक 10-12 वर्ष मागशी अशीची आमी एक यात्रा गेले तेन्ना गुरुपुरा क्षेत्रांत गेल्ले आमी. गुरुपुरांतू थंय सत्यदेवता धर्मदेवता क्षेत्राक अशी गेले तेन्ना आमी खंय अशी देवालय कसं आमी प्रार्थना करूंची आमगेले एक बऱ्यापणा बद्दल अशी तेच अचानक जावन आमकां एक थंय आवेश आले की म्हळ्यार दर्शनालय वता आसतना आमकां एक सौभाग्य ते देवान अनुग्रह करून दिल्लें दिसता. थंय गेले तेन्ना आमी कांय तागेले कसले एक आमगेले एक विचार निमगेले ना. थंय एक आवेशार आमकां एक सूचन सांगली तुमगेले मुलांत एक जटका स्थान आसा रे आनी तुमगेले मुलांतू थंय पूज कोण आयले तसले 2 लोकांक नांव सांगलें तांणी. 2 व्यक्ती ते रामचंद्र देवाल की अथवा ते हांगा आशिल्ले ते जटका आस्थानार थंय तांणी पूज कोण आयले तसले 2 जाणांक नांव सांगलें. तेन्ना आमकां कशें दिसलें आमगेले एक गांवांत आसवे अशें म्हूण आमी हांगा येवन आमगेले मास्तर मामाले आमी विचार विनिमय केलो. तांणी म्हळें होय तुमी मूलतः मडगांवकर फॅमिलीतून आयिल्ले तुमकां स्वामीन एक अनुग्रह करून परमपूज्य गुरुवर्याल एका अनुग्रहा अनुसार जावन तुमी भटमाम म्हणून तुमकां एक नामांकीत दिलें. तशी हो तुमगेलो जटका तुमगेलोच कुटुंबाचो म्हणून तांणी एक सांगलें. त्या बद्दल आमी त्या दिवस हे जटकाक आमी पूज दिवचे लागले. म्हळ्यार वर्सा एक पाटी हे वनभोजना महोत्सवांत विशेष हाका पूज म्हणटात. म्हळ्यार हाका अभिशेक जाता तशेंच शियाळे अभिशेक जाता विशेष रुपान नाल्केणी पंचकाद्यादी नैवेद्य तशेंच हे वनभोजना महोत्सवांत अत्यंत श्रेष्ठ जाले ताका गर नाल्ल मारता तांकां ते अगदी प्राशस्त आसा तांकां. खंयचे वर्स ते मारील गर नाल्लांतू बरो आवाज येता त्या वर्स ते रामदेवाल उत्सव अथवा जावत आसले ते वनभोजना सर्व कर्तव्य अत्यंत यशस्वी रिती जाता. एक वर्स कसले ताजे एक निमित्तान म्हळ्यार तो गरनोलो आवाज बेगीन सान आयलो अशें म्हण जालें रे त्या वनभोजनांत कसले तरी थंय एक विघ्न अशें घडत तसलें एक सूचन देखून येता. त्या बद्दल तसलें एक महात्म्य आशिल्लें तसलें हें एक क्षेत्र. तशें म्हणटाना आमगेले समस्त कुटुंब परिवार तशें आमी एक न्ही हांगा मानताले विंगड कुटुंबाचे सर्व येवन आतां तुमी मंगळारती संदर्भार कितले लोक हांगा गोठ येता पळया ते पुरा लोक म्हळ्यार विंगड गांवां आशिल्ले सर्व येवन तांगेले हातान जाता तसलें हाका विशेष जावन भिंगरा पाती आतां दूद हें सर्व आमी अर्पण करून आमी ताका एक पूजन करता तसलें एक विधी विधान चोललेलें आसा. तशें आमी करचें बी अंदू एक संवत्सरांतू समस्त कुटुंब परिवार प्रातः काल येवन
हे देवा सेव करचे का ते रामदेवाली तशीची आमगेला हांगा सर्व परिवार देवाला सेव करचे का मेल्ल्यासाची तसे आज दिवसा वनभोजना उत्सव अत्यंत यशस्वी जावो म्हणून आम्ही देवाला प्रार्थना करताची हाचे संपूर्ण श्रेय समस्त भजक महाजनांक तसे आमगेले कुटुंबीय लोक खंयची खंयची गांवांत आसाची तांकां सर्वांक मेळो आनी सर्वांक सद्यान बऱ्यापण जेवो म्हूण हांव एक दोन उतर सांगून हांगा समाप्ती कडेता. बट मामान सेवे खबर सांगना पुढे आतां म्हाका उडको आसलो हांगा बेडकणी सीतारामचंद्र देवस्थानाक आमगेले समाजाचे 8 कुटुंब चलताची आतां ब्रँचीस जावन मस्त जावन गेल्याची सादारण 40 वयर जाल्याची जाल्यार ह्या वनभोजना उत्सवा वेळार कुटुंबां भितर खंयचो एक सुमंगल कार्यक्रम जाल्यार नवीन लग्न जाल्यार नवीन लग्न जालें तेन्ना होरबेटा दिवची ताजे नंतर चेडूं जाल्यार ताका काणव हांगा दवरचें पद्दती आसा. आनी आतां क्षेत्रपालक पुजक हें फस्ट जावचें देखून ओट्टू लोक आत्ताची हांगा येताची ताजे नंतर मठा वताची बायलांना आयिल्ले पुरा तें एक विशेष आसा. झटका पूज म्हळ्यार आनी भायलो गेल्लो लोकांक थोडे लोक तांणी नागप्रतिश्ठ करून घेतली ती उडगास हांव घेवन गेलो थंय सांगिल्लें तेन्ना परत हांगा घेवन गेलो नागप्रतिश्ठे पूज बी करून घेवन वताची. जाल्यार वनभोजना दिवस विशेष म्हळ्यार ह्या वर्सां भितर जाल्ल्या लग्न जालें होरत व्हंकलां आनी चेडूं जाल्लो आसलें येवन घेवन हांगा पूज दिवन वचचे पद्दती आसा. हांगा प्रतिवर्ष वनभोजनोत्सव जाता तशीच ते वनभोजनोत्सवाक देवस्थानांत आतां नैवेद्यानी जावन हांगा झटका कडेन पुजे वच्ची उरता. पुजे वतना हांगा अशी सुत्त काण वता तेन्ना हांगा ओटू रंगोली डेकोरेशन आनी करून चंदाय केली उरता म्हळ्यार देव अशी येता म्हण घेवन रंगोली पुरा घालिल्ली उरता. अशी हे प्रतिवर्ष चलता तशी औंद वरकी आमी घालिल्लो आसा. हे आमगेले वनभोजन सीतारामचंद्र देवालय. श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम अनादि काल धरून हे वनभोजन चलता आसा. हांगा देव येवन 125 वर्स जालें थंयच्यान हांगा वनभोजन चलता. हांगा देवाक 10 जणां नारळ दवरा भितर मडगांवकर फॅमिलीचे हांतो जटक आसा तो आमगेले मडगांवकर फॅमिलीच्या पुर्वजांनी हांगा दवरलो. ताजे फुडें झटका पूज जावका तो केप्प झटका ताका हें फटाके गरनेल मारले शिवाची ताका येचर जायना. ते जाले नंतर वाजपाचेरीच झटका पूज जाता. 9 जोडीच्या हांगा लग्न जावं भितर आमगेले कुटुंबाचे 9 जोडीचे हें जावं भितर ता झटका पूज दिवका. ताजे नंतर देव हांगा येवन देवस्थानांत नैवेद्य जावन देव उठयता. गांवभर प्रशेशनांनी आसा तेन्ना बायलां चंदा 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 रंगोलीनी घालताची. तेंचे एक व्हड हांगा हब्बूस हांगा बेळगिंत.
ಖಂಡಿಸಿದ ಶಶಿರ ಚಂಡಾಡಿದ ಕೋದಂಡ ಪಾಣಿ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಹರೇ. ಖಂಡಿಸಿದ ಶಶಿರ ಚಂಡಾಡಿದ ಕೋದಂಡ ಪಾಣಿ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಹರೇ. ಪಾಂಡುತನಯರಿ ಚಂಡ ಕೌರವರ ದಿಂಡುಗೆಡಹಿಸಿದ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ. ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೇ ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ. ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೇ ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ. ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೇ ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ.
पत्रं पुष्पं फलं जलं निवेदितं च नैवेद्यं तत् ग्रहाणकम्पया मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तथस्तु मे ऋण रोगादि दारिद्र्य पाप शुत अपमृत्यवः भय शोक मनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुख सम्पत्तिः पुण्यांश्च तव दर्शनात् विद्या बुद्धि धन ऐश्वर्य पुत्र पौत्रादि संपदः पुष्पाञ्जलि प्रधानेन देहि मे वाञ्छितं फलं मन्त्रपयमणगाचे प्रार्थनां समर्पयामि कामश्वं पोषयित्वा सनोमराचिर्दे यशस्करं बलवन्तं प्रभुत्वं त्वमेव राजाधिपतिर्बभूव सङ्कीर्णनागा महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा दैकर स्वामी इष्टदेव सीतारामचंद्र लक्ष्मी व्यंकटेशा तशीची अंगाचं क्षेत्रपालू आणि नागान संकर्षण तुझं सन्निधीतून सर्व पेंटे महाजन गाव तुले परस्थळ सर्व तुले भक्तवृंद अत्यंत श्रद्धेन भक्तीन प्रार्थना करून येतात तुझे पूर्ण कृपाशीर्वादानं तुझं धनियाल प्रतिवर्ष भोजनोत्सव चित्रामध्ये भोजनोत्सव बरी गावा मात्र होत नाही गावांतर 1.5 किलोमीटर बाहेर वन असा थैनी बच्चू घेऊन विजृंभणे हे बसवा काम जाऊ का कस्तरीत मंत्री ताका रक्षण जाऊ का आम क्षेत्रपाल केल्या निमित्तानं क्षेत्रपालू देवालय उत्सवा मागशिंगून येणं आमगेले एक उत्सवाक रक्षण दिता म्हणजे तरी पूर्वजा काळ करून तुझ्या सन्निधीत सर्वांनी येऊन घेऊन प्रार्थना दौड घेऊन पूजक संप्रदाय अवून जर घेणार तेच प्रमाणे सर्व महाजनांनी येऊन घेऊन तांगे ताण शक्ती फळ संपर्क मंगळारती करून घेऊन तुझ्या सन्निधी प्रार्थना जवळ होती हे क्षेत्रपाला नागान संकट आणू तुम्ही देवा उत्सवा मागशिंगून घेणं आमच्या गावचा उत्सव असा अति वैभवान विजृंभणे कसलेत राहते का तक विघ्न यानाशीचे सदाकाळ रक्षण जाऊ का आणि देवाला सन्निधी कशी बाहेर सरताना तशीच उत्सवा काम चंदायन जाऊ म्हणून अपास लावान सन्निधी यावं तशी यावापासून तुझं पूर्ण रक्ष उरका अशा उद्देशान समस्त महाजन प्रार्थना करताचे आणि सर्वांनी केलं तुझे फलसर्पण मंगळारती तू संप्रीत जेवते आणि तुझे पूर्ण कृपाचं निरंतर समस्त महाजनातून घेऊन प्रत्येकाने तांगतांगेले एक कुर्तसोयी व्यवहार व्यवसाय उद्योग धंदो नोकरी पुनर्पट्टा स्थान की मान की प्राप्त करताचे तांगेले एक उद्योगाचे शुक्ल पक्षाचे अभिवृद्धी तन्मूलक लक्ष्मी पूर्ण कृपा आशीर्वादांता निचकेने धन कनक वस्तू वाहन महदर्शे प्राप्त का मुख्य जाण कुणी गावात परगावात खरी उडत गेला तुझे कुठे गॅस केलं मातान ते कसं कष्ट असते निवारण जाऊन त्यांना सदा लक्ष देऊ का आणि तशी जी सर्वाधिक समाजांतली अथवा आमगे एक गावांतली सदागार बघ गट उरका व ऐक मती उरका आणि धनियाला उत्सवान जात गेला प्रति उत्सव जात उठवायची त्या सदाका तुझे पूर्ण रक्ष उरका म्हणा खंचकचित्त साथीची परिपूर्ण करून दिवसे आणि कोण सनी कसे प्रार्थना जवळ ती प्रार्थना सुरू घेऊन गेलो मना कसं एक कष्ट दुःख भय चिंता मनस्तापणी घडण्याची सदाकाळ रक्षण जाऊ का आणि तुला पूर्ण कृपा आशीर्वादानं एक लग्न चरवानी तुला सनी पानाला पूजन दिली असता ती बी तू स्वीकार येईन तुला पूर्ण कृपा आशीर्वादान तांगे एक दाम्पत्य सुख सौभाग्य मुखात इच्छा संतती संपत्ती लाभ का आणि प्रत्येकाला तुला सनी हाडून घेणं वर्षाकाची अशी ती विशेष शाव करून घ्यायची आणि ही केलं मातानं क्षेत्रकाळाची प्रार्थना जोडली क्षेत्रपालानं आमच्या देवा उत्सवा मागशीवर येणं उत्सव चंद्रा ज्योतिषे केलं ही कीर्तवचना घेणं तुझं पूर्ण कृपा आशीर्वादान गावात कसं नाही करिष्ठ यानाशी सदाकाळ रक्षण करता उत्तर कल्याण करून आम्ही क्षेत्रपाल पुत्र देवाला प्रार्थना जोडली ताण चोरून जन्मली कीर्तवचना सदाकाळ गावचे तर तुला समस्त तुला भक्तवृंदाने काही उत्तर तुला बिरीत करून बरे पण तुझं अनुग्रह करू का म्हणून प्रार्थना करून घ्यायची वेंकटरमण गोविंद ತವ ಕದಯೋಧ್ಯ ಪುರಗೈದಿದ ತನ್ನ ಯುವತಿಯೊಡನೆ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಹರೇ
ತವ ಕದಯೋಧ್ಯ ಪುರಗೈದಿದ ತನ್ನ ಯುವತಿಯೊಡನೆ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಹರೇ ರವಿಸುತ ತನಯಗೆ ಪಟ್ಟವ ಕಟ್ಟಿದ ಭವತಾರಕ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ ಹರೇ ಜೈ ಜೈ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ श्रीरामदूतं शिरसा नमामि वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये सर्वदा स्वामी इष्टदेव सीतारामचंद्र लक्ष्मी वेंकटेश मुख्य प्राणावर सिद्धिविनायका तुळसनिधो आणि त्यांचे समस्त महाजन तसे गावचे भक्तवृंद अत्यंत श्रद्धेन भक्तीन देवसनिधी प्रार्थना करतात. प्रतिवर्षांत कार्तिक शुद्ध पौर्णमी या दिवसांत तुळजाई सन्निधी येतो. देवस्थानाच्या तसेच चातुर्मास संपूर्ण समस्त महाजना प्राप्त हो का अश्मळ उद्देशान वनभोजन उत्सव संप्रदाय दोन वर्ष करून आम्ही त्यांना उत्सव काही एक संतर्पणा काय उत्सवना एक देवा श्यामण सोने घरा देवस्थानात तुझे आचरण केले. आता तुझे एक अनुग्रह करता समस्त रोग बाद निर्माण जाणं लोकांना सुरुवात की सुखी प्राप्त असा तर पूर्ण कृपा आशीर्वाद समस्त महाजनांनी देवा उत्सव अगदी वैभवान करू का असून तुम्ही तुझे प्रेरणेप्रमाणे तयार करून येतली आणि त्याचप्रमाणे जरी का मी तू सन्निधी मित्र फल दोन्ही प्रार्थना करून येणं आता दोन्ही देवतांगे देवतांगे बसलं असतं त्याला म्हणायचो त्या देवानं ह्या जण वेळ घेणं बनावचे आज पूर्वी तुला सन्निधी प्रार्थना जबरदस्ती तुम्ही पूर्ण कृपा आशीर्वादान एक भोजन उत्सव दोन कसा वो अगदी वैभवान विजृंभणेन हे 2 वर्ष राबले तो उत्सव अगदी वैभवान जर म्हणजे की वचना घेऊ का अनेक हंगता धूर मला 1 किलोमीटर वेळसा ते वन आवतीन कार्य तर तुझे पूर्ण रक्ष का आणि त्याचप्रमाणे तू गेली पूर्ण घरात जाऊ तसनी एक धात्री हवन की वास्तू हवन की कशींची दामोदर राधा कार्तिक दामोदर पूज की शिमे आणि धात्री पूजा ते प्राकार बरी तसेच भुरी संतर्पणे सर्व कार्य योग रीतीने विधिविधान व्यवस्थित रीतीने जाऊ का आणि देवाने यत्ना वतना कसंही तोंड जाण्यासाठी चंदायन उत्सव कार्य जाऊ का नंतर गुच्छ एका भव्य मातान समस्तांक कोणाक एक गुच्छ वस्तू तुला दर्शन घेतील मातान सांगेले काय कष्ट कसर सध्या प्रार्थना जवळ निवारण कोण दिगम देवाले कोण ग्रहण गावान कथित रातिक परकृत मंत्र भूतप्रीत आलिक बाधा कसने बाध निवारण जाऊन सर्वात जीवनात सुख सौभाग्य प्रत्येकाकडून व्यवहार व्यवसाय उद्योग धंद्यात विशेष प्रगती कर्मलक लक्ष्मी पूर्ण कृपाशीर्वादान त्यांनी इच्छिकेने एक धन कनक वस्तू वाहन महत्वाचे सर्वांस प्राप्त करून जीवचे तशी सदा का समाजात ऐक्यमत्य आणि समस्त कुटुंबियांतर घाल प्रत्येकाने चांगल्या जीवनात सुख सौभाग्य कशींची बाहेर कणी सौभाग्य सन्मान गेलं शरीराक आयुष्य आरोग्य विद्या अभिवृद्धी हे विद्ये समृद्धी होऊ सकाळा मंगल कार्य भक्तीतून तसंची कसले दोष आहेत पायमातून दौर प्राप्ती ना शीघ्र या तंतन गहन रूप की बरं की तकून मंगल कार्य घडवून उत्तर होतं कल्याण पण येणो गावात देवान भोले सर्व अरिष्ट निवारण झाले अशी म्हणली की तुझ्या चरणा घेऊची आणि या चातुर्मासातून कसं तुझ्या सिंजारी सेवासाठी असं हे व्रत असायचे व्रता संपूर्ण श्रेय समस्त महाजना प्राप्त होईल पण ते मनोभीट सिद्धी जागत अनुग्रह पण देऊन आज दिवसांत केले सेवेन तुझे मूलबिंबादी बिंबान पूर्ण कला सानिध्याचे विरोध जाऊन डोळे प्रार्थना चोळून देऊन कोण तू सैनिक कसं कष्ट आपली प्रार्थना जवळ ती प्रार्थना चोळून देऊन सर्वात जीवनात सुख सौभाग्य उत्तर होतं केलं आणि जाऊ का आणि आता तुला वास्तव भारी अनुभव नाकातून बाहेर सरकार म्हणून सर्वस्त महाजन पुरा तू सैनिक कोणी